शंकर. मी आता ॲग्रिकल्चर सगळे करता, पण आता आम्ही कोरसू लायतो, ऊल लायतो. अजून तरी थोडे ऊल लायतात, पहिले आम्ही भरपूर लायताले. आता ओरसू लायले आणि किती उत्पन्न केलेला हे मोर्चेत आमच्या मांद्रे मतदारसंघात साऱ्या खंय मेळना. साऱ्या आमचे गुदांव सुद्धा ना, साऱ्याक आमचो पक्षाचो MLA तो सुद्धा लक्ष घालिना. आणि ॲग्रिकल्चर म्हणटात तुमी ॲग्रिकल्चर करा, शेतां करा म्हणटात. शेतां करपाक काय ना, शेतां करपाक पण ताका उत्पन्न थियूंक जाय न्हू. पण पळोवंक गेल्यार सारे हाडपाक खंय वचचें पडटा, आराने वचचें पडटा. थंय सुद्दां मेळना, थिसून मागीर ते आनी खंय वचचें पडटा, मागीर वाडीक वयचें पडटा. अशी ही मांद्रे मतदारसंघाची परिस्थिती जाल्ली आहा. आता मांद्रे मतदारसंघात उत्पन्न मिरसांगाचें खूब जास्त जाता, तरी पण ते मिरसांगांक सारे कशें जाय, कितें जाय, कांयच उपलब्ध मेळना. त्या खातीर ते उपलब्ध करून एक आमदारान तरी लक्ष घालून आमच्या ते प्रोविजन एक रूम कसो साऱ्याचो करून मोर्जेत ते हाडपाचे. अशें पावसान दीस भयंकर हाल जाता आमचे. दिसून गाडी करून हाडच्यो पडटा. पावस लागल्या प्रमाणे सारे वितळटा. त्या प्रमाणे असे हाल जाता की मोर्चे त्या खातीर एक गुदांव आसलो आमचो, तो बंद जाला. त्या खातीर आमदारान लक्ष घालून हितून साऱ्याचे एक प्रोविजन सगळे बरें केले, पण हितून एक साऱ्याचे प्रोविजन त्यांनी करून दिवपाचे हे आमच्याकडे आमदाराकडे मागणी आहे. आणि त्याचप्रमाणे आमच्या आमचे मांद्र्याचे एक सादारणशे ऑफिस कशें एक रूमात सगळी बियाणी मेळटा. मोर्चेच केल्यार आमकां बरें पडटा, कित्याक मोर्चे गांव आमचो बरो आनी व्यवस्थीत सगळे जाता. ते मिरसांग खूब लागता. ते बियाणे उपलब्ध करून एक सादारणशे एक ऑफिस कशें रूमात तेजे प्रपोज करून ॲग्रिकल्चर ते करून आमकां हांगा मोर्चेत दिवपाचे अशी आमची एक शेतकऱ्यांची मागणी आहा. हे मोर्चे शेतकरी खूब आहा, पण ते अशें हालत जाता की कांयच बियाणे मेळना, पण खत मेळना. त्या खातीर एक रुमाची व्यवस्था करून आमकां एक थंय उपलब्ध करून दिवपाची ही आमच्याकडे एक शेतकऱ्यांची मागणी आहा. राणा मोर्जी मर्डीवाडा पेडणेगोवा. सरकार म्हणटा शेतां करा शेतां करा शेतां करा, पूण खत पाणी बी कांय मेळना. मांद्रे मतदारसंघात इतकी हें करून गव्हर्मेंटान एक उपलब्ध करून काय तरी ऑफिस एग्रिकल्चर घालून दिवपाचो आमकां. आनी साऱ्या खातीर आमकां वाडा करून बांद्या जावचो पडटा, आरावंद्या जावचो पडटा, आनी इथे कितें सावंतवाडी बीन जावचो पडटा. आमच्या गोंयांत असं कांय ना. आनी ऑफिसाची ऑफिस करून एक हितून मांद्रे मतदारसंघात करून दिवपाचो ही गव्हर्मेंटा कडेन आमची मागणी आहा. आनी हेतूंत आमदारान जावं हेंच्या मिनिस्टरांनी लक्ष घालपाचो. गव्हर्मेंट म्हणटा, सरकार म्हणटा एक उत्पन्न करा, ते उत्पन्न करा, ते पिकां काडा, ही पिकां काडा. पिकां काडपा खातीर पिके खत पाणी जाय. आतां आमकां कसां गांवांत आय म्हणटा जर आमकां शेतां करपाक गव्हर्मेंट सांगता जो जाल्यार खत ना, पाणी ना, कांय ना. हितूच जावन सांगता बाने सावंतवाडी आम्ही आणि करपाचा तरी काय सांग बघूया. एक ऑफिस बारासा घालून दिया थंय ॲग्रिकल्चराचा मांद्रे. आम्ही दिसर आपल्या बसतो आणि हाडटू वचान चला मागीर बारा रुपये लायले ते 6 फावटी मेले. 6 फावटी आयले म्हणजे तुका आता म्हाका सारा जाय. साराक जर वयतले जाल्यार तो 800 रुपया भाडा घेता. ताका भाडा दितले काय ह्या मेला तिचे पैसे उबे करतले आता म्हाका सांग बघूया. नाल्यार येवन बघपाचा तुम्ही मेला काय ना. आता मेला म्हणटुका आता भेणे तरी घालता. सगळी वाट लागान रवलेली आहे माझ्या पोरसाची. काळा कांयच ना जायना. रोपे लायले जातात, नाब लायल्या जातात, मागे लायले जातात. 6 फावटी लावन जाला. त्या सरकारान मातसो तरी लक्ष दवरून आमकां काय तरी दिवंक जाय न्हू. सूट शेतां बुडली तांकां दिली, आमी ना म्हणा न्हू. हे आता माझा मेला ताका दिवंक नाका. ॲग्रिकल्चरा वखदां तरी दिया. वखदां बीन ना, काय ना, काय ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.